मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुकी खातीर भाजपा नेटान तयारी चलयल्या। दर एका मतदारसंघांतल्यान बूथ समित्यांच्या व्हेरिफिकेशन आनी रिव्हिजन चालू आशिल्ल्याचे भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। नवीन समिती स्थापन करपाचें काम चालू आसा। बूथ सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बुथांचेर कार्यकर्ते भोंवडी मारतात अशें तानावडेन ह्या वेळार सांगले। लोकसभेची तयारीच्या दृश्टीन आम्ही ऑर्गनायझेशन म्हणून सगळ्या मतदारसंघा भितर बूथ समिती आमच्यो ज्यो आसात तेचे व्हेरिफिकेशन रिव्हिजन आणि नवीन अपॉइंटमेंट नवीन कमिट्यो करपाचें काम सुरू केल्लें आसा। आनी काल त्या निमित्तान हांव आमच्या दक्षिण गोंया भितर मुरगांव मतदारसंघांनी गेलो आनी आमचे आमदार आसात म्हजे बरोबर राजी साळकर ते वास्को मतदारसंघांनी आमी काल गेले आनी आमची हें आसा की मॅक्झिमम मतदान जें आसा तें त्या मतदारसंघा भितर आमी भारतीय जनता पार्टी कशें हाडूंक शकता ह्या संदर्भांतलो विचार त्या मतदारसंघा भितर चालू आसा। आनी बेसिकली बूथ सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या बुथांचेर आमचे कार्यकर्ते फिरतात, नवीन समिती गठीत करतात। कांय भागा भितर ज्यो समित्यो आसा तेचे रिव्हिजन आनी व्हेरिफिकेशनाचें काम आमकां चालू आसा, कारण आमी मानतात भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज बिलीव इन ऑर्गनायझेशन आनी संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आमी काम करतात। तातूंत सगळ्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसा, बुथाचो कार्यकर्त्या पासून सगळ्या कमिटी आसात, आमदार माजी आमदार त्या भागा भितर काम करतात आनी सगळ्यांचो एकच प्रयत्न आसा की आमचे दोन्ही उमेदवार उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे भारतीय जनता पार्टी निवडून येवचे म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा। ते कशें आसा कोण कितें येतले वगैरे ते आयज डिस्ट्रीब्यूट दिसले त्या वेळाचेर तशें ठरले, पण दोन्ही उमेदवार भारतीय जनता पार्टी निवडून। थँक्यू।